घेऊन आयल्या चिटचटियात रोज मी दायरा राखूया. चिटचॅट तियात ही कार्यावळ पळयतल्याक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी हांव कॅन्डिडा. इश्टानो, लेंथ सिजन कॉलेजमाचो काळ चालू आसा आनी कॉलेजमाच्या काळान हो जो तियात्र हांगासर जावचो आसा पणजेचे शारान तो तियात्र जावन आसा बा विली सिल्वेराचो. तियात्राचें नांव फायनल ऑर्डर. तो चलात मेळया आनी विचारुया आयच्या तियात्राच्या डायरेक्टराक ह्या तियात्रा विशीं अदीक म्हायती. चलात तर. तुमचे मुखार दवरतात फायनल ऑर्डर. इश्टानो, फायनल ऑर्डर ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर आयज म्हज्या सांगाता आसा आमचो बाब विली सिल्वेरा. पयलीं सद्याक विली बाब येवकार तुका आमचे हे कार्यावळीन. आनी फायनल ऑर्डर हो लेंथाचो तुजो तियात्र. 2 वर्सां तूं लेंथाक एक वेगळी स्टोरी घेवन येता. हे पावट जशें परी तुजें कास्ट आमचे कडेन उलयला एक 8वेच स्टोरीची गुंतून हाडलेली आसा स्टोरी. म्हणटकूच कित्याक लागून आनी कित्याक लागून हो विशय तुज्या मतीन आयलो? जेन्ना हांव वर्साच्या वर्सा लेंटाक म्हजो शो घेवन येता तेन्ना म्हाका हे पावटी दिसलें न्हूच फकत बिब्लिकल मॅसेज पूण हे पावटी कितें तरी सोशल मॅसेज दिवची अशी म्हणून. आनी हेच पासत म्हज्या मनांत एक विचार येयलो आनी ते विचारान हांवें रिसर्च केली आनी म्हाका दिसलें हो एक अवेरनस कसो हो तियात्र हांवें करचो म्हणून. आनी हेच पासत जायते रिसर्च करून हांवें हो तियात्र बरयला आनीक एक स्पेशल हांवें सीन हाडल्या अवेरनसा खातीर. आनीक फुडें फुडें वेताना पयलो ह्या तियात्राचें खाशेलेपण म्हटल्यार शो स्टार्ट जाता तेन्ना एक एंटरटेनमेंट कसो दिसता पूण फुडें वेता तेन्ना अवेरनस कसो दिसता आनी शेवट जाताना तेजो बिब्लिकल मॅसेज ताचो शेवट जाता. विली बाब, जेन्ना एक कसलो प्लॉट तूं हाडटा तेन्ना भरपूर स्टडी करची पडटा. तुवें जायतीच केल्या आसतली हाचेर जाल्यार हाचे वयर कितें सांग? दुबावेत जेन्ना कॉन्सेप्ट म्हज्या मनांत आसलो पूण स्टोरी म्हज्या मनांत आसूंक ना तेन्ना हांवें जायते येवजिले जायते प्लॉट म्हज्या मनांत आयले पूण 2-3 प्लॉट कुशीन काडून हो प्लॉट हांवें गुंतून हाडलो. आनीक दिसलें एक लव ट्रायंगला वांगडा एक अवेरनस आनी ते उपरांत एक बिब्लिकल मॅसेज अशी गुंतून हाडून एक लोकांक एक बरी मॅसेज आनी बरो संदेश दिवचो असो म्हणून. लेंथ सिजन म्हणटकूच जायते पावटी सिनी दाखयता म्हणटकूच तुवें नाचेर आसपाक हो कितें केलां वो दुसरे भाशेन कितें दाखयलां? जायते फावटी अशें आसा की जेजूचो तियात्र म्हणटा देवाचो तियात्र म्हणटा लोक येना पूण हांवें म्हज्या तियात्रान स्टार्ट करतना एक जेजूची सीन आसा आनी मागीर एंड करतना एक बिब्लिकल सीन आसा. आनीक ते दोनूच सीन हे पावटी हांवें म्हज्या तियात्रान घातल्या. मदीं आनीक सीन्स घालूंक ना कित्याक जायते पावटी थोडे ऑडियन्स म्हणटा मदीं सीन येता तेन्ना मॅसेज जेन्ना तो फ्लो आसता तो तुंटा असो म्हणून पूण तें मनान दवरूनय बी हांवें हे पावटी मदीं सीन घालूंक ना पूण स्टार्ट आनी एंडींग सीन घातली. कॉमेडी बाबतीन तुवें कशी कितें स्टडी केलें आनी कशी कितें बसयलें? कॉमेडीची हांवें आमचे फ्रेंड आसा ते रिस्टन जॉयल आनी काग्नेल तांकां सांगाताक घेवन हांवें तांचेर तांच्या सांगाताक हो प्लॉट डिस्कस केलो आनीक ताणें बी तो अदीक डेवलप केलो आनीक बरी कॉमेडी तातूंत ती तयार करून लोकांच्या ऑडियन्सा फुड्यान ती मांडून हाडली. निमाणे सुवातेर जी आमचे पळयणारा आसा तांणी तुजो तियात्र कसो मानून घेतलो? लोकांचो जायते म्हाका फिडबॅक मेवला आनीक बरो फिडबॅक मेवला आनीक थोडे फिडबॅक्स हांवें सोशल मिडियाचेरूय अपलोड केल्ले आसात. तो दुबाव वेरेत वेता थंयसर म्हाका लोकांनी तेच परी पाद्रीनी तशेंच हेर ले पीपल आसा तांणी म्हाका वाकडलेलो आसा की एक बरी मॅसेज तूं आमकां दाखयता वर्साच्या वर्साक तुजे डिफरंट कॉन्सेप्ट आसता म्हणून. आनीक तेन्ना म्हजे भितर ही अपेक्षा कशी वाडटा जेन्ना लोक तुजी तोखणाय तुस्त करता तेन्ना दिसता फुडाराक तुवें बरी पावल मारून बरें नेटान आनी वावर करून लोकांक बरो तो वावर दाखोवचो असो म्हणून. तियात्र आतां तुजें मनान तें येवजिलां की फुडें कंटिन्यू करतलो कितें तें? कंटिन्यू करपाक अडचण इतलीच आर्टिस्ट मेवना कित्याक आतां आमचे इश्टराक हांव तुयेंक आसता सो तुयेंचे शो आसतले तेन्ना म्हाका म्हजे आर्टिस्ट मेवचे नात. तेच परी म्हजे आर्टिस्ट दुसऱ्या शो आसा तांकां आसता पूण म्हाका सोयेक मेवलो जाल्यार
हांव हॉलांनी हो शो म्हजो कंटिन्यू करूंक शकता आनी कोत्तलो जंय लोकांचो तेंको म्हाका मेवलो जाल्यार. मनीस वते जे फायनल ऑर्डर तुवें तें नांव काडलेलें आनी तें जेन्ना आउट केलेलें तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स कितें आसलो? जेन्ना एक्चुली हो टायटलाचो कॉन्सेप्ट हांव एका रेस्टॉरंटान बसलोलो तेन्नाच म्हज्या मनांत आयलो जेन्ना वेटरान म्हाका सांगलें फायनल ऑर्डर दी म्हणून. तेन्ना म्हणलें हो फायनल ऑर्डर हें उतर बरें आसा आनी बिब्लिकली तें मॅच जाता आनीक लायक लोकांकूय ते एक क्वेश्चन मार्क कसो फायनल ऑर्डर म्हजें कितें आसतलें हें मनान दवरून हांवें फायनल ऑर्डर हो टायटल म्हज्या तियात्राक घातलो. वते जी आमची पॉलनार आसा तांकां तुजी मेसेज कितें? फोंड्यार तां एकूच मागता म्हणजे तांणी दुसऱ्या डायरेक्टरान सपोर्ट करता तशें हे नवे डायरेक्टर हांव म्हणून हांव नवो डायरेक्टर म्हणून पूण थोड्यांक हांव नवो डायरेक्टर कसो पूण जरी तांकां सपोर्ट करता तेरे म्हाकाय सपोर्ट करचो आनी म्हाका सपोर्ट करता तसो दुसऱ्या तियात्रिस्तांकूय सपोर्ट करचो दुसरे नवे डायरेक्टर येता तांकांय तांणी सपोर्ट करचो आनी हे तरेन आमचो कोंकणी पालकावेलो वावर लोकां मेरेन पावोन तो आख्ख्या संवसाराक पोरचुचो म्हणून म्हजी अपेक्षा. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. इतल्या वर्सांनी आमी परत एकामेकाक भेटल्यात. ओ माय गॉड, दोज वर द डेज. पूण अलिशा, फोनार तुजो आवाज म्हाका एकदमच सिरियस कसो लागलो. इज एवरीथिंग ओके? फायनल ऑर्डर ह्या तियात्राचो मुखेली आयज आमच्या सांगाताक आसा आमचो बाब उल्हास तारी. चिच्या तियात्र कार्यावळीन तुका पयली सुवातेर येवकार आनी तारी बाब सोरोड प्रश्न फायनल ऑर्डर हो खोरेजमाचो विली सिल्वेराचो तियात्र म्हणटकूच ह्या तियात्रा वयर तुका कितें सांगचें? हो तियात्र विलीन जो बरयला तो कॉरेजमांतल्या काळांत हांव म्हणना पूण एक बरी मॅसेज आसा ह्या तियात्रान रिगार्डींग कॅन्सरा वयर सोशल इश्यू हेजेर आसा आनी म्हाका दिसता हो सगळ्यांनी पळोवपाचो कित्याक थोड्यांक खबर ना कॅन्सर आमी म्हणटा कॅन्सर पूण कॅन्सर कितले भाशेचे आसता कितले टायप तांकां हें आसता म्हणजे कितें दिल्यार कॅन्सराक आमी म्हणटा जशीं वखदां म्हाका पासून खबर नासली पूण ह्या तियात्रा वयर हांवूय खूब शिकलां कॅन्सर कसो क्युअर करूंक जाता. तारी बाब तुजो आस्पाव कितलो आसा ह्या तियात्रान? म्हजो आस्पाव म्हटल्यार हांव एज एन एक्टर म्हाजें एक्टींग हांवें केलें आनी विलीक हांवें सपोर्ट केला इतलेंच आनी त्या वयर म्हाजें कांय ना. लोकांचो कितें रिस्पॉन्स असो तुमकां मेवता बिकॉज जायते पार्टी जे तुमी हेर सिजनाक तियात्र दाखयता लोक तुमचे तियात्र पळोवपाक आशेन रावता तियात्र केन्ना रिलीज जाता तो म्हणटकूच ह्या तियात्राक तशी उमेद दाखयल्या लोकांनी. लोकांची उमेद बरी आसा सगळे म्हणटा तियात्र बरो आसा कळ्ळें न्हू कोण वायट कांयच उलयना तियात्रा वयर कित्याक एक बरी मॅसेज आसा कोण मॅसेज घेवन वचपाचो हो तियात्र कळ्ळें न्हू सो हांव म्हणटा कोणें पळोवंक ना तेणी येवन मुद्दाम हो तियात्र पळोवचो. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. तूं काय थँक्यू. भितर तो दोर एक दीस आमी असोच हांसोन खेळून मोजेन साधूंक जाय कारण फाल्यांच्या दिसा आमकां कितें रावता तें कोणाकूच कांयच खबर आसना. Yes, you are right, sir. म्हाका सर म्हणपाची गरज ना हांव तुज्या सारको एक सादो मनीस. या उतरांतल्यान तुका मान आनी रेस्पेक्ट दिवंक सोदताय. मनशाक खरो मान आनी रेस्पेक्ट ताच्या तोंडांतल्यान ताच्या जाणवायेंतल्यान आनी तो जिवितान आपली भुमिका कशी सांबाळटा हाचेर दवरलेलें आसता. तर बाब तुज्या कांतारा वयर कितें सांगची जायते पाटी वेगवेगळ्या सिजनाक तूं डिफरंट टॉपिक्साचेर कांतार करता वेगवेगळे ट्यून आसता म्हणटकूच ह्या ट्युना बाबतींत वो तुज्या कांतारा विशीं थोडी माहिती. ट्युना बाबतींत तुवें उलयलें म्हणून बरें दिसलें जायतो लोक आतां ट्युनाचें उलयता कित्याक हांवें म्हज्या जिवितान ट्यून सुरवातेकूचतान ट्यून करपाचें देणें म्हाका आहा आनी उमेद म्हाका आहा कित्याक म्हाका नवे ट्यून करूंक जाय म्हाका आयकल्ले ट्यून रिपीट करूंक नाका देखून हांव जायते फावटी हांव गिटार वाजतां बॉक्स गिटार वाजतां म्हाका म्हजे लागीं कीबोर्ड आसा हांव पर्पजली म्हजे ट्यून वरांची वरां घेवन बसतां आनी एक बरो फायन मेलोडिकल ट्यून जालोच जाल्यार हांव कांतार बरोवंक बसतां सो दॅट इज माय ट्यून सायड. आतां सब्जेक्ट म्हजे मोस्टली कनेक्टेड आसतात टू द बिब्लिकल हेज्यान तें हांव लँटूच म्हणून पळयना. आमचे दर एक दीस देवाच्या उतराचो कानार पडोंक जाय आनी तें देवाचें उतर हांव त्या कांतरांतल्यान घडून हाडटा. एक पॅरेबल कशी जेजू म्हणटा जायत्यो पॅरेबल जेजून आपल्या बायबलान लोकां पासून दिले आनी लोक कितलो हजारांनी त्यो आयकतालो सो काणयो आयकोंक बरी दिसता जायते फावटी सो त्यो हांव काणयो गुंतून तितूंतल्यान मॅसेज कितें येतली ती म्हाका रोखडीच ताबें जाता एक काणयेचेर सो ती हांव कनेक्ट कोत्ता बिब्लिकल एस्पोर्ट्स पडटा ताका लागून म्हजी ती कांतारां लोक आयकोंक बसता काणी सांगता तेन्ना एक काणयेचेर तो कितेंय तरी गुंतून हाडटलो आनी एक फायनल मॅसेज तो कोत्तलो म्हणून होच म्हजो हेतू. म्हणटकूच
म्हणटच तुवें लोकांक 100% तुज्या कांतारांतल्यान कितें दिवपा जाय तें दिवपाचो प्रयत्न केला. ऑफकोर्स कांतारांतल्यान आनी हांव आयलो म्हणटच स्टेजीर थोडे म्हजे इंट्रो आयकना म्हणलें आतां रुजारी येता अशें ते उलयतात आनी ते सांगतात म्हाका आमकां रोखडेंच कळटा इंट्रो वाजना फुडें कोण येतलो तो. सो इतले ते परफेक्ट आसात ट्युनाचे बाबतीन. आनी दुसरें म्हणल्यार रुजाऱ्यो आहा जाल्यार तेजे कडच्यान कितें एक्सपेक्ट करून रावता. सो हांव एक कांतार घेवन येयलो जाल्यार लोक सडनली रिलॅक्स जाता कदेलाचेर तो म्हाका दिसती पडटा. हांव आय टू आय कॉन्टेक्टान ताका पळयता स्टेजीर रावन. म्हाका कांतार म्हणटाना हिंगा थिंगा पळोवपाचें ना. हांव लोकांच्या ऑडियन्साक तोंडाक रिएक्शन्स पळयता तांचे आय कॉन्टेक्ट्स पळयता ते रिलॅक्स आहात कदलाची कशें स्ट्रेट जातात तें पळयता. सो दॅट्स वाय म्हाका दिसता की ओके रुजारी येयला म्हणटा तेजे कडच्यान समथींग वी वील गेट. दॅट्स वाय दे आर अटेंटिवली आयकूंक रावतात. थँक्यू सो मच रुजार बाब एंड ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू सो मच. ह्या तियात्राचे एक आर्टिस्ट आयज म्हज्या सांगाताक आसा जाका तुमी चोडा उमेदीन बांदून घेतलेले आसा. जो मोग तुमी ताका दाखयला तो आजून पासून बावोंक दिवंक ना. आमच्या सांगाताक आसा आमचे बाय शिना ग्रेशियस येवकार तुका चितचे तिया ते कार्यावळीन. शिना एकदम बरें दिसलें. परत एक फावट तुजी इंटरव्यू घेवपाक हांव हांगासर आयला. आनीक जायते तियात्र तूं नाचला म्हणटकूच लेंथ सिजना तियात्र नाचप आनी तियात्रान एक्टींग करप म्हणल्यार कशें कितें. लेंथ सिजनान म्हणजे पयलें हांव फादर पिटर कार्दोजोच्या ऑपेरान कोत्तालें. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. हो म्हजो एक्चुली पयले फावटी लेंथ सिजनान हांवें केला विलीचो. म्हणजे लेंथ सिजनान आमकां दुसरे भाशेन संदेश दिवपाक मेवता. लायक नॉर्मली फॅमिली ड्रामा आसता तसो आसना. आनी हय म्हाका उर्बा व्हरता की लेंथ सिजनान म्हाका एक सोयेक मेवलो म्हणून. दीस मेन रोल तूं ह्या तियात्रान मेन रोल करता. हय हांव मेन रोल करता एज अ कॅन्सर पेशंट. या कशी भाशेन तुजें कॅरेक्टर हें केलां आनी कशे भाशेन लोकांनी बांदून घेतला. कॅरेक्टर म्हणजे तुमकां खबर आसतली तुमची कॉन्फ्रन्स कितें कॅन्सर पेशंट हाव दे गो म्हणजे तांकां ते कॅन्सर दुयेंस जालें कितकोन फायट करतात कॅन्सरा ऑप्शन केंस वयतात फोड्डे जातात जायते फेजीस आसतात. सो इज इट अ टचिंग वन लायक टचिंग स्टोरी तुका. म्हाका जाल्यार टचिंग स्टोरी कित्याक वय कॅन्सर दुयेंस म्हणजे एकदम दुखावट कित्याक मनीस आपण जायतो फोड स्ट्रगल जाता आनी हय तें म्हाका दिसता. निमाणे सुवातेर जीं आयची पळयणारां आसा तांकां तुवें कितें सांगचें आसा. आयची पळयणारा म्हणजे म्हाका जाय तुमकां जाता तसो कॅन्सर पेशंटाक तेंको दिवंक सोयेक दिवंक. जायत्या जाणांक खबर ना की तुमच्यांनी तुमचे केस देखून डोनेट दिवंक करूंक जाता म्हणून कॅन्सर पेशंट हांवें केलेले आसात when I was pregnant. ती एक्चुली ते केसाचो वीक करून कॅन्सर पेशंटाक दितात सो दॅट दे कॅन यूज. सो यू कॅन इवन हेल्प थ्रू दॅट ऑल्सो. जें तुका खबर नासली डू यू थिंक ह्या तियात्रा वयशी तूं आनीक तें जाणून घेवंक लागला. वय हांव जायते शिकला कॅन्सरा बद्दल आनी कॅन्सर पेशंट कशीं आसतात हांवें स्टडी केल्या सो दॅट आय कॅन डू द रोल अकॉर्डिंगली. आनी विलीनूय जायती मॅसेज दिल्या कॅन्सरा पेशंटा वयर जायते शिकला. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू सो मच कॅरी. I'm diagnosed with blood cancer. Yes. It is stage 4. तू गेला का पण आम्ही सगळ्यात सोयी हांव भियेना. पूण हांव भियेना. इश्टानो फायनल ऑर्डर ह्या तियात्राचो आमचो कॉमेडियन फामाद कोंकणी पालकाबेलो जाचे तियात्र तुमी व्हडा उमेदीन बांदून घेतल्या. आयज आमच्या सांगाताक आसा आमचो कॉमेडियन जॉयल येवकार तुका चिटचेट तियात्री कार्यावळीन. जॉयल बाब फायनल ऑर्डर ह्या तियात्रा वयर तुवें तुजें ओन तियात्र तुवें जावं लोकां नदरेक दवरल्या बरी मॅसेज लोकां नदरेक पावयता. इस्टराक तुजो तियात्र येवचो आसा म्हणटकूच ह्या तियात्रा वयर तुजें कॉन्ट्रिब्युशन आनी तुका कितें सांगचें आसा जें आमची पळयणारां आसा तांकां. ह्या तियात्रा वयर म्हळ्यार म्हाका खरें बरें दिसलें कित्याक विलीन एक कास्ताचो तियात्र हाडला आनी खरें बरो म्हणजे कोरेजमा काळार एक तेणें कॅन्सर अवेरनसा वयर तेणें तियात्र हाडला आनी खरें बरो तियात्र म्हाका जाय हो तियात्र गोंयान न्हू पूण आख्या वर्ल्डाक जालोलो बिकॉज एक कॅन्सर अवेरनसाची तियात्र ते केलो
आनी विथ अ बिबिकल मॅसेज सो तेणें पळय बरें एक अवेरनस आनी बिबिकल मॅसेज दोनी तेणें बरें गुंतून हाडा. इट्स व्हेरी ब्युटिफूल टू वॉच. पण तुजो निमाणो प्रश्न कॉमेडी कितली क्लीन आसूं जाय? क्लीन आसूंकूच जाय. कितली क्लीन अशें म्हणून बरी क्लीन आसूंक जाय. कॉमेडी म्हणटाय ती सदां लोकांक हांसोवपाचें न्हू म्हण विथ कॉमेडी वी हॅव टू गीव अ मॅसेज ऑल्सो. सो आमगेले ह्याय तियात्रां आमी कॉमेडी केल्या सारकी क्लीन वल्गरिटी ना. एक बरी एक प्ले वयता आनी ते भाशेन आमगे कॉमेडी एक स्टोरी अशी जाता एंड विथ स्टार्ट एंड विथ एंड. लोकांनी कसो मानून घेतलेलो आसा? सारको बरो व्हेरी व्हेरी. थँक्यू सो मच. देव बरें. येते कोण म्हणा तू ना तेगे चेडू लिमका हे के लिमका हांव सावजी उश्टी पळय धाकली 10 रुपया लिमका बाटली शालो बरे आतां वाडो 2.5 लिटरा जायना आसता लागत हांव तूं युक्ती कोण चोयली हांव लायक करता का जाता का मी येला येतिंगा लायक करता बाबा ते मुगेले गेले आता मुगेले हांव लायक करता का बाबा तूं लायक करता म्हाका कोण घेता मुगे भरोस ना विश्वास जायना का. इश्टानो लेंथ सिजनाचो विलीचो तियात्र फायनल ऑर्डर हाचो एक कोडेगान म्युझिशियन ड्रमर आयज म्हज्या सांगाताक आसा आमचो मोविन येवका तुका चितशें तियात्र कार्यावळीन. मोविन बा पोलीस सुवातेर जायते सिजनाक तुमी कांतारां वाजयता जावं बॅकग्रावंड म्युजीक आसता म्हणटकूच लेंथ सिजनाक वाजोवप म्हणल्यार कितें वेगळोचार आसा? लेंथ सिजना वेगळोचार म्हळ्यार अशें करून कांय ना. फकत आमगे धर्मीक जे आमगे तियात्र आसा लेंथार डिफरन्स तोच आसता की आमगे धर्मीक जे आसता न्ही तें चड आमी फोकस करताय कंपेरेटिवली आमगे जे रावंडात जे तियात्र आसता ताका. जेन्ना तुमी हो तियात्र स्पेशली जेन्ना तुमी सकयल पळयता तेन्ना कशें दिसता आनी तुमकां तुमचो रिस्पॉन्स कितें त्या तियात्राक रिगार्डींग लेंथाक लागून रिस्पॉन्स एक्चुली बरो आसता. स्पेशली अगेन बिकॉज इट इज ड्यू टू रिलीजन जे आसता न्ही आनी आमकां पळयतल्यांकूय पासून एक मॅसेज आसता. आतां बघू आतां विलिगे तियात्रा एक बरी मॅसेज दिली तेणें रिगार्डींग कॅन्सर ब्लड कॅन्सरावर मॅसेज सांगता तो. एट द सेम टायम ही इज फोकसींग ऑन रिलीजन. सो हे भाशेन जाता जाल्यार हे अशें करप आसता हे डायरेक्शनान तुमी वचप आसता आनी तुमकां तियात्र चल म्हणटरी एक सस्पेन्सूय आसा न्हू तियात्र चल म्हणटरी तुमकां घडटलो. सो बेजिकली वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज जे लेंथाचो जो हे आसता हेतू आसता तो मेन ऑन वॉट टू बी डन इफ तूं प्रॉब्लमा जोयतर आसा एंड हाव टू गो अबावट regarding your religion, regarding how to come back to the religion. So yeah, main focus तेजे आसता. एक मेन प्रश्न तुका बूस्ट ड्राम वाजता तेन्ना हुंयसर येता यू नो तितून गुल जालोलो आसता आनी सदांच हांव तुका प्रश्न विचारता आनी आयजूय मुद्दम हांव तुजे लागीं विचारता. सो हो पावर हुंयचो? It's from the core. So basically हांव जेन्ना म्युजीक आयकता न्ही and when it hits me in the core. So whatever it comes कितें जे म्युजिकान येता न्ही I just close my eyes and I feel the music and I play. That's the only thing. निमाणे स्वते जे ड्रमर आयज काल जावंक सोदता जे म्युजिशियन नवे येवंक सोदता पालकार तांकां तुजी मॅसेज? Just feel the music. Just feel the music. तुम्हाला कांय टेन्शन घेयना काय हितून कांय टेन्शन घेवपाक काय ना. जस्ट फील द म्युजीक. हें चिंतून येना काय की बाबा हांव पण बिगिनर वा पण एक हांव पासून एक फ्रॉम झिरो थिंगासून येयला. सो माय थिंग इज व्हेरी सिंपल एंड हांव तेंच सांगपाक सोदतलो. It's very simple. Just feel the music. Just be where you are. Just do whatever you can do the best. That's it. Thank you so much. All the very best. Thank you. Thank you. Thank you so much. आमच्या सांगात आसा क्वीन ऑफ पॉलिटिकल सॉंग्स म्हणल्यार लोक सोबत ताजी कांतारां आयकोंक येता म्हणटकूच स्पेशली जेन्ना कोरेजमाचो तियात्र आसता म्हणटकूच तुजी कांतारां कशी कितें आसता जी आमच्या लोकांक सांगशी? कोरेजमान म्हटल्यार तुवें मातशें लिमीट सांबाळूंक जाय. लिमीट म्हळ्यार आमी सदां लिमीट सांबाळटाय पूण एक पाटी आमी रियलिटी सांगूंक वयतात लोकांक. सो कोरेज येता तेन्ना आमी मातशें चड पॉलिटिकल करूंक फावना बीट डिसंट टायप हें करचें पडटा. तुवें कशे भशेन कांतारां म्हटलेलीं आसा हातून आनी लोकांनी कशी मानून घेतलेली आसा? हांवें एवरी शोआक डिफरंट टॉपीक घेतल्या सो तें लोकांक मागीर बरें दिसता आयकोपाक. आयज रिसंट आमचें कितें चलता गोंयान तें एकदम वायट जाता. सो एवरी टायम जें कितें जाता तें आमी कांतारांतल्यान आमच्या डिफरंट टॉपिकांतल्यान सांगतात.
ओके बाय जायते फावटी तुमी नवे टॉपिक्स घेवन येता आनी लोकांक एक अलर्ट करपाक तुमी जागृताय हाडटा ह्याय तियात्रान जशे परी हेर आर्टिस्ट आमचे लागीं उलयल्या की एक मेसेज दिवपा सारकी हो तियात्र म्हणटकूच तुका कशें लागलें जेन्ना तुमी कांतारांतल्यान मेसेज दिता आनी ह्या तियात्रांतल्यानूय एक सोशल अवेरनस लोकांक पावता तेन्ना हय ह्या तियात्रान एक बरी मेसेज आसा कहें पळय एक कॅन्सर पेशंट स्ट्रगल कोत्ता आनी तातूंत ताका कितें रिकवरी आनी ताका कितें क्युअर सो तेजे सगळे कोस त्रास तातूंत दाखयल्या तशेंच आमचे कांतारांतल्यान आतां आमी सिंगर आहात सो आमी कांतारांतल्यान आमी एवरी कांतार डिफरंट टॉपिकाचेर जाला तुजी कितलीं कांतारां आसात ह्या तियात्रान म्हजो एक सोलो आनी एक त्रियो ड्रायव्हर उस्ती गाडी रफ्तार चलयत चल्या ताजे इंजिन आनी पाटपोरे उरूंक कोटीन आमचे गोंय हांव एके गाडयेक उतसोर करता आनी सुवे बाजार सांगता आसा ते मोदी फायनल ऑर्डर ह्या तियात्राचो आनीक एक वांगडी आयज म्हज्या सांगाताक आसा एड्रियल पयलीं सद्याक येवकार तुका आमचे कार्यावळीन आनीक लेंथाचो सिजन आनी तूं जाणा जायते तियात्र भायर सरता म्हणटकूच फायनल ऑर्डर जशे परी आमच्या आर्टिस्टा कडेन आमी उलयला एक 8वेच तरेची स्टोरी आसा तुका कशी लागली विलीन जे म्हजी ती स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट दिल्या ताचो आनीक एक्टर काम करतालो मागीर विली म्हणून लागलो प्लीज आपणाक हेल्प कर मातशें आदार कर तूं फ्री आहल्यार देखून हांव तेज्या उतराक पाळो दिलो आनी हांव येयलो तेजो तो रोल करपाक आनी ऑन द स्पॉट म्हणटा तितून जाणा कितकोन करपाचो तो रोल हांवें कांय पळोवंक ना शो हांव पयले भियेलो पूण विलीन म्हाका बरो सपोर्ट दिलो तारीन सपोर्ट दिलो एड्रियन गो हेड आमच्या कॉमेडियनान सगळ्यांनी सपोर्ट केलो म्हाका गो हेड म्हणून पूण हांवें केलो फर्स्ट शो मागीर सेकंड शो मागीर प्रिपेर जालो कशे भशेचो रोल आसा तुजो आनी कशे भशेन तुवें केला आतां लोकांनी मानून घेतलो रोल म्हणटा तो सरपंचाचो एक विलन कसो हांव एकदम बरो लागला लोकांक पासून मानून घेतलो रोल हय पयलीं विलन केले आसतले हय पयलो विलन रोल केला मिनिस्टराचो कॉस्टिच्या तियात्रान भिवपाची गरज ना तातूंत मागीर विलीन म्हाका सिलेक्ट केलो हितून हो रोल गेल्यास म्हाकाच म्हणून म्हणे सुवातेर ह्या तियात्रा वयर तुका लोकांक कितें सांगो दिसता सांगोक दिसता म्हणजे विलीन स्क्रिप्ट बरयल्या प्रमाणे एकदम बेस्ट सारकी म्हाका इतली लायक जाल्या आनी लोकांकूय शो एकदम बरो मानून घेतला लोकांनी देखून हांव लोकां थंय मागतलो आसलो येवन हो शो खूंय आसल्यार ताचो चुकोवचो न्हय पळोवचो बरो शो थँक्यू सो मच थँक्यू फोन कोणाचा गेम कितलो काळ जालो आमी ह्या गांवान मोगान आनी शांतीन जियेला करूच ना ह्या लोकां मदें ह्या दुयेंसा वयर भिरांत उक्तण करूं करूच ना ह्या दुयेंसांच्या फॅमिलीक भितर हाडून घेवं निश्चय आमच्या सांगाताक आसा फायनल ऑर्डर ह्या तियात्राचे फिमेल कॉमेडियन रिझमा पयलीं सद्याक येवकार तुका आमचे कार्यावळीन रिझमा बाय जायती तियात्रांनी तुवें ह्या दिसांनी एक्टींग करता तें आमी पळयलां वेगवेगळे रोल्स तूं करता तुजी कांतारां डिफरंट आसता म्हणटकूच ह्या तियात्रा वयर तुजे भुमिके वयर तुका कितें सांगचें मुझे हे पावटी हांवें फर्स्ट टायम चोयल्या लायक लेंथ सिजन तियात्र सारकी बोर आहा तियात्र लायक कॅन्सर पेशंट लायक तूं येवपा आनी चोवपाचो सगळें सांगिल्लें जाल्यार बरो जायना न्हू बट सारकी बेस्ट आहा आनी प्लस तेणें दोनी दाखयलें फॅमिली आनी देवाक गेले सगळें दाखयलां जायते फावटी तुजी विलियम दे कोतुरीची कांतारां आमकां आयकोंक मेळटा म्हणटकूच ह्या तियात्रान अशें कितें आसा हेवूय तियात्रान लायक तेशें कोन्न 3 वर्स कोरस हांव लायक एशें कोन्न सांगता उपास कितें लेंथ सिजनात तेशी कोन्न हाडा टॉपीक आनी लास्ट म्हण तो विलियम जेटस्पेड तें दोला इज इट ती तुजी एक स्टायलू जावन गेल्या काय ती तूं मागीर फुडारा चेंज करपा आहा अशें कितें आहा स्टायलू जावन गेल्या एक टायटल मेळटा हांव मुखार व्हरोत रावतलें निमाणे सुवातेर तुजी कॉमेडी वयर जावं तुका जेन्ना हे दुसऱ्या मनशा बरोबर जावं दुसऱ्या एक्टर्सां बरोबर तुजे जे सिनियर एक्टर्स आहा तांच्या बरोबर तुका कॉमेडी करतना तुका कशें दिसता पयलें भिरांत सोता म्हणजे तेंचे बरी हांव सारकें मॅच जातोलें वो आमगे ओपोजीट लाफ्टर येतलो मागीर 2-3 शो जाल म्हणटी मागीर कोटा इजिली घेवपाचें मागीर करपाचें निमाणे सुवातेर आमची पळयणार आसा जी कॉमेडियन्स न्यू फिमेल कॉमेडियन्स येवपा सोदता तांकां कितें तुका मॅसेज दिवं तुमकां लायक एशें कोन्न कॉमेडी करपाचो सोता तुम कोराय तुम भिना काय तुम दाखोय लाफ्टर येना कांय कोना काय केसलो फनी फेस दाखोय येना जाल्यार 2-3 उतर कितें करा आनी येय थँक्यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट थँक्यू
आमच्या आता दोघांनी आबूच पाव मोगमोचो पोता मुलगा वागलवांचे पोपाव मगा तुझ पोटवा कुत्तांका एल्ला निस्ता रेखाव उचकेटा बाजीन मोचो सुत्तो मन साबाव फुल्लो वाताय खंय गेले गो इश्टानो आमच्या सांगाताक आसा फायनल ऑर्डर ह्या तियात्राचे आनीक एक एक्ट्रेस मिनाक्षी येवकार तुका आमचे कार्यावळीन जायते तियात्रांनी पोडजोळटा ते आमकां दिसून येता म्हणटूच लेंथन सीझन फायनल ऑर्डर विलीचो तियात्र हातून तुजें एक्सपिरियन्स हातून दिस इज फॉर द सेकेंड टायम आनी खरेंच म्हाका खूब बरें दिसता हांव थँक्यू म्हणटा विलीक ताणें म्हाका हो चान्स दिलो म्हणून म्हाका केन्नाच अशी ऑपॉर्च्युनिटी येवंक ना लेंथन सिजनाक लागून बट दीस इज समथींग न्यू आनी हातून जी स्टोरी आसा पळय खरीच म्हाका खूब लायक जाली द स्क्रिप्ट वॉट ताका लोकांक कितें इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय तें म्हाका लायक जालो कॉन्सेप्ट म्हणून थँक गॉड दॅट आय एम देर हेल्प करून तुज्या रोला वयर थोडें कितें सांगशी जावं कशे भाशेन तुवें रोल केला आनी कितें वेगळोसो दिसता तुका जेन्ना तूं पयलीं रोल केलोलो आनी आतां जेन्ना रोल करता दीस इज द रोल हांव कोत्ता तें इट्स अ व्हेरी काम रोल यू नो तूं नॅगेटिवूय ना आनी पॉजिटिवूय ना यू आर अ मिडल वन तूं हेल्प कोत्ता यू गीव द इन्फॉर्मेशन म्हजो जो रोल आहा तो लोकांक इन्फॉर्मेशन दिवपाचो आसा अँड स्टोरी लायन जी आसा ताका सपोर्टींग हें आसा आनी इट्स अ व्हेरी नायस रोल विलीन बरयलेलो आसा म्हाका द गायडन्स दॅट यू गेट फ्रॉम दी सिनियर एक्टर्स गायडन्स आय गेट लॉट ऑफ गायडन्स एज इन लायक सॉंग्स म्हणटा आसतना देन तेंचे डायरेक्शन्स कशें आसता इट्स व्हेरी गूड कित्याक आमी एज अ न्यू वी ट्राय टू मेक व्हेरी नॅचरली ऑल दीस बट एज अ तियार देर आर सम सर्टन कितें म्हणटा ते स्टेजीचे परफॉर्मन्स ते वेगळे आसता वीच आमचे जे आतां विलीचे हितून आसा पळय थोडे सो तेंच्यांनी म्हाका खूब गायड केला आनी आय एम रियली थँकफूल फॉर दॅम थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच हो तो शेफ जाका लागून तुमच्या बिबिंकाची इतली तोखणाय जाता स्टील लुक्स डॅशिंग आर यू क्रेझी ही इज माय पापा तुझी मॉमी तर खूप जेलस जाता आसतली न्हय असले कमेंट्साक लागून आयची कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पडत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिट चॅट तियात्र यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा प्रुडंट मिडिया घेवन आयल्या चिट चॅट तियात्र रोस्मिताय राखुया